आमकां खरें म्हणजे लोकांच्यो भेटी पर्सनली ऑफ की वोटर्स फ्रॉम पणजी ह्यो सादारणपणे आमी 250 भेटी घेतल्यो गेल्या काही दिसांनी आणि ऑफिशियली आमचो कॅम्पेन जो आसा तो काल हें केलो आमी स्टार्ट केलो. भाऊसाहेबांच्या समाधीचें आमकां घेवंक न दिल्लें दर्शन आमी जबरदस्तीन घेवन तें कार्यक्रम पार पडलो. कालच्यान घरोघरी भेटी सुरू जाल्यो आनी रिस्पॉन्स जबरदस्त आसा सगळ्या कडेन. आज सुद्दां आमी जे फिरतात तो जोराचो रिस्पॉन्स आमकां आसा आनी तो रिस्पॉन्स हो विजया कडेन धाडणारो आसा आमकां, हाजी आमकां खात्री जाल्या आतां. पणजेचे इश्यूज जे आसा की 25 वर्सां जाणी प्रतिनिधित्व केलें पणजेचें, तांणी बेसीक इश्यूज जे आसा फंडामेंटल इश्यूज पणजेचे ते तशेंच दवरले लोंबकळत आनी लोकांक तरेतरेचीं आमिशां स्मार्ट सिटी आनी कसली कसली असली दाखयल्या. आनी बेसीक इश्यूज ते सातेनेसो नालो जो आसा तो हांगाचें कंजेशन जें जाता पणजेंतलें तें टाळपाच्या दृश्टींतल्यान हांगाची जुनी पायपलायन जी आसा ज्याच्यामुळे रोगराई सगळ्या पणजीभर पसरल्या, ती सुएज पायपलायन जी आसा ती 1964 पासून सबस्टिट्यूट केल्ली ना, ताजें कांयच केल्लें ना. आनी त्यामुळे हांगाच्यो बांयो ज्यो आसा त्यो 99.99% बांयो ह्यो कॉन्टामिनेट जाल्यो आनी ताज्या तें उदक आनी बाकी सगळें सुएज हें जें आसा हें सगळें मातयेन येवन मातयेचो स्तर जो आसा हो एकदम दूशीत जाल्लो आसा. ताजे परिणाम आरोग्याचेर दुरगामी जाता. हो एक हें दिसता आमकां. ताजें दुसरें रस्ते फोडटात पळय परत परत, तर ते रस्ते फोडटात तें बंद जर करतलो जाल्यार एक एजन्सी तयार करपा खातीर हांव प्रयत्न करतलो. ती एजन्सीन हे टेलिफोन डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अशे जे डिपार्टमेंट जे रस्ते फोडटात त्या डिपार्टमेंटाक एकठांय हाडून आनी डक्ट जे आसा ज्या डक्टांतल्यान ह्यो सगळ्यो वतल्यो अशें डक्टाचो नेटवर्क पणजीभर करपाक जाय. आनी वन्स फॉर ऑल ही समस्या जी आसा रस्ते फोडपाची, कित्याक रस्ते फोडून कमिशन घेतात पॉलिटिशियन्स. एक रस्तो 10 फावटी फोडटा आनी 10 फावटी नवीं कॉन्ट्रॅक्टां दिता. ताजो अर्थ तांच्या बॉल्सान हे पयशे वता. पयशे खावपा खातीर हें सगळें हेफाजार्ड पद्दतीन जे खणप सुरू आसा ते त्या खातीर आसा, बाकी कांय न्हय. तें पार्किंग प्रॉब्लेम जो आसा त्यो पणजेंतल्यान तरेतरेच्या कडांनी ज्यो जागो आज उरल्या थोड्यो अजून आसात त्यो एक्वायर करून त्या ठिकाणी पार्किंगची वेवस्था करणे म्हणजे पार्किंग रिलॅक्स जातलें अशें. दुसरें पणजेंतली सगळी ट्रॅफिक जी जाता ही गव्हर्मेंट ऑफिसीस सगळीं जीं आसा गोंयची ही बहुतेक सगळीं हांगा पणजेंतली आसपासची ती सगळीं हांगा आसा. आनी ताज्यामुळे एक दिसता की शेनवार आनी आयतारा ट्रॅफिक कमी आसता मातशें आनी पार्किंग करपाक प्लेस मेळटा अशें दिसता. म्हणजे पणजी शेनवार आयतारा ज्या दिसा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज येना तेन्ना रिलॅक्स जाल्ली दिसता. त्यामुळे हे सगळे कॉम्प्लेक्सीस जे आसा गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स शूड बी ब्रॉट अंडर वन रूफ. आमी हाज्या फुडें जें आसा गोंयभर पसरतले आनी गोंयांक परत एकदां फुडलें जनरेशन जें आसा ताका प्युअर पॉलिटिक्स मेळपाक जाय अशा प्रकारचो आमचो प्रयत्न आसा. मेन कंटेंडर बाबूश आसा. मेन कंटेंडर जो आसा म्हजो तो बाबूश आसा अशें म्हाका दिसता. तुफान पयशे हें करतात, लोकांनी सिलेक्ट करपाक जाय. आतां माफिया जाय, तांकां काय स्कॅमस्टर जाय, काय तिसरो योग्य पर्याय जाय, लोकांच्या समोर प्रामाणीकपणान दवरलेलो पर्याय जाय, लोकांक रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो मनीस. तें लोकांनी ठरोवपाचें. आनी पणजी मतदार सुज्ञ आसा, दे आर नॉट परचेजेबल. मतां जशीं भायर सगळे कडेन तिनूय पोटनिवडणुका ज्यो जाल्यो तातूंतल्यान पयशांचो सामको वर्शाव केला, वस्तूंचो वर्शाव केला तरेतरेचो. तसो हांगाय विशिश्ट कॅन्डिडेट हे दोनूय जे आसा भारतीय जनता पार्टी आनी बाबूश मोन्सेरात ह्या पयशांचो तुफान हें घाऊक हें तांच्यांनी सुरू केल्लें आसा. ताका पणजीकार बळी पडचे ना. पणजेंतलें एक सर्टन पर्संटेज कदाचित हें आसा मॅनेजेबल, पण हें सदांच मॅनेजेबल आशिल्लें. पणजेकार हे विचारांच्या फाटल्यान रावल्या, इंटॅग्रिटीच्या फाटल्यान रावल्या, काम करणाऱ्याच्या फाटल्यान रावल्या आनी त्यामुळे तांच्या लक्षांत आयलां हें सगळें फटोवप आमचें चलना. ह्या वेळाचेर पणजेकार इतिहास घडयतले अशें आमकां दिसता.